पळय ती प्रत्येक ट्रॅफिकाक एक मार जावन पडल्या हे रस्त्याचे पळय हे रस्ते सगळे वणे पडले हांगर सगळे जायकाक लागून PWDक लागून हेका रिस्पॉन्सिबल आमचो गव्हर्मेंट आसा आनी ट्रॅफिकाक कितले प्रॉब्लेम जाता की हो काल राती हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा नेमकी कितें जाल्लें ह्या रस्त्याक वण्याचे निस्तेड येता ते दिसना रातचे तर मात्तूय बिलकुल कांय दिसना जेन्ना तुका विजिबिलिटी नासता बाबा फुडें वणे आसता कितें आसता आनी जे येता कोणी जे ट्युरिस्ट बीन आहा तांकां कांय खबर नासता रस्त्याची ही परिस्थिती आनी हो रिसार्ट हे गाडयेचो एक्सिडंट जावन कसलेले हेका लागून रोड खंयचो बागा रोड कलंगूट बागा रोड कलंगूट बागा रोड स्ट्रेट धरा टाइट धरा गाड़ी को रखो गाड़ी को रखो किती आमदार ए गाड़ी को दा मैडम वहीं रहो
आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय एक दो 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 मुर्दाबाद 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 आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय एक दो 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 आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय सोडात रे सोडात सोडात रे सोडात सोडात रे मुर्दाबाद 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 एक दो एक दो चोर पाहिजे फोन करा फोन करा ते फोन करा फोन करा ते फोन करा फोन करा ते फोन करा
Oi. Flag lah. तुला फोटो मारला होतो ना अरे तू माझ्याकडे गेला त्या घालता नाही माझ्याकडे लगा असे करून पोलिसाची आता नलको या बंद करा पुरो पुरो आता है आणि होत मरे मॅडम द्या माशे फ्लॅग आपण सुकल बघलं पुढे सपने शेलो यो एक लायदा पहिली लायदा सांग गाडो हांगा हांगा पळय ट्रॅक मासो सगळा हे सकल लावना काय वयरूच नाही खंय लायता सपने ओके रावा
लाय रे तो जाय ते त्याला उडी अरे हो मोदीला ओके ना रे याद लो पडटलो सगळं पडटलो लाईव्ह सगळं आयज आमी हो प्रोटेस्ट घडोवन हाडलेलो आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आनी रेजिडंट्स ऑफ कोबराडो एंड सावथार्ड हे रेजिडंट्स ऑफ कोबराडो जे आसा ते चड सफर आनी सावथार्डो हे सफर जाल्लेले आसा हे जायकाचें काम जे रस्त्याचें काम आसा पळय ते गेली 8 वर्सां जालीं चलता आनी 8 वर्सां हे रेजिडंट सांगिल्ले आहा सावथार्डो उंताडो कोबराडो हे सगळे सफर जाल्लेले आसा रस्ते धड ना प्रत्येक पावसाक रस्ते कोसळटा ते कोसळटा त्याच्या बरोबर उदकाची पायपलायन आसा ती फुटता आयज पयशे जाले ह्याच वर्साचे आमी घेता की गेले 2 म्हयने जाले लोकांक उदक सारकें येना टँकराचें उदक एक प्रोवायड केल्लेलें आसा ऑथॉरिटी आमची जी आसा पळय ती सगळी न्हिदल्या आनी आमकां तरी दिसता ते न्हिदल्या काय न्हिदेचें सॉंग घेतलां तें सजमना आमी प्रत्येक फावटी तांकां उठोवपाचो प्रयत्न करता पूण ते आजून जागे जायना आमी बॉब मारले आमी रस्त्यार येयले आमी बरोवन घातले मेमोरंडम पूण ते जागे जायना 2019 आमी मेमोरंडम दिल्लो PWD मिनिस्टर पावसकराक आनी ताणें आमकां सांगलेलें बाय नोव्हेंबर पासून आपूण 2019 सगळे रस्ते आनी सगळे आपूण सारके करता म्हणून आयज जाली 2021 3 वर्सां जालीं तर ताचे कडेन कांय करपाक ना ताचे कडेन तो खुर्चेर बसून तर कांय करपाक जायना जाल्यार तांणी रिजायन करचो खुर्चे वयल्यान ताची पात्रता तरी दिसना आमकां कितें करपाची आनी हे लोकांचे जे त्रास जाल्ले आसा पळय ताका लागून कोणूच येना हे आमचे गांवभाव ते फुडें सरून लोकांचें उदीक ना जाल्यार तांकां उदीक दिता आमची ऑथॉरिटी न्हिदल्या आमची पंचायतूय न्हिदल्या कलंगूट पंचायत आहा पळय ती सारकीच न्हिदल्या आनी आमदार ताचे फुडें न्हिदला तो फोकस दाखयता एक पॉलिश मारून दाखयता की बाबा आपूण डेव्हलपमेंट करता म्हणून पूण डेव्हलपमेंटाची परिस्थिती सगळ्यांच्या दोळ्या फुडल्यान आसा हे डेव्हलपमेंट तो करता काय हे आमकां तेजो प्रश्न पडटा दुसरे आमी फुडें आमी सांगूंक सोदता हे जे रस्ते ह्या सिजनाक तर जायना कंप्लीट परत तेंच्यांनी सांगला नोव्हेंबर पासून तेंच्यांनी ऑलरेडी आमी एक पंचायत सरपंचा कडेन एक मिटींग घेतली ते दीस मिटिंगेन सरपंचान सांगले बाबा बाय नोव्हेंबर ऑलरेडी सगळे जाला बाय नोव्हेंबर पासून परतून रस्ते सगळे सारके करतले म्हणून पूण एक शिटकावणी दिवंक सोदता आमी लोकल ऑथॉरिटी आमची पंचायत आहा तेकाय आमचो गांवचो MLA आहा तेकाय आनी गव्हर्मेंटाकूय की ह्या नोव्हेंबर पासून ह्या डिसेंबर पासून तर हे रस्ते सारके जायना त्या परत आयज आमी थोडेच येयल्या कित्याक कोविडाचे हेका एक मान दिवन आमी आयज थोड्यांकूच आपयल्या तर हे तर रस्ते सारके जायना येता ते जानेवारीक आमी उणेंत उणे 2000 लोक रस्त्यार उबे करतले ह्या बागाच्या रस्त्यार आनी तेंचे तर सारके जायना उण्यांत उणे 2000 लोक रस्त्यार येतले असे जेन्ना लोक सफर जाता आणि आंदोलनां करता धरणे करता तरी अजून सरकार तो जागो जायना हेचे फाटलें कितें कारण आहा सरकारच्या हो जायकाचो जो प्रोजेक्ट आसा पळय 150 कोटीचो प्रोजेक्ट जायकाचो प्रोजेक्ट 150 पूण तो आतां वाडोवन कितलो जाला तो आमकां खबर ना तितून 75 करोडाचो एक सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तेंच्यांनी ही पायपलायन आनी ड्रेन मारपाक अंडरग्राउंड पायपलायन सिवेजीची घालपाक 75 करोडाक सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून कंपनी आहा तांकां दिल्या आमकां काय तेंचे कोण टेक्निकल जाल्यार तेंचे कोण इंजिनियर हांगा सुपरवायज केल्लेले दिसना
एक साधे कोण कामगार येता एक कॉन्ट्रॅक्टर येता आपल्या परी काम करता आणि चालले तांकां हे सुद्धा खबर ना बाबा पायपलायन खंय आसत एक शॉल येता ते पायप फोडून उडयता उदकाचेर एक पायप फुटले तर हे काम करता आसतना खरें म्हणटा आसतना PWDचे जे इंजिनियर आहा तांकां खबर आहा बाबा पायपलायन खंयसून केला ते प्रेझेंट हांगा रावपाची गरज आसता पूण PWD इंजिनियर कितें करता आमी तेंचे कडेन मिटिंग्यो केल्या ते सुशेगाद AC ऑफिसान बसता आनी सुशेगाद ऑर्डरी सोदता ह्यो ऑर्डरी सोडून जावपाचें ना ग्रावंडाचेर येवपाक जाय पळोवपाक जाय आनी काम करून घेवपाक जाय लास्ट टायम आमी एक व्हिडिओ आमच्या भावाक निलेशान एक व्हिडिओ घातलेलो ताणी दाखोवन दिलेले बाबा हे येदे पळय व्हणें पडला तितून गार्बेज कोणाचे स्क्रॅप बिल्डिंगेक तोडलेली आसा पळय तेंचे मटेरियल हाडून डंप केला तितून टॉयलेटूय आसा कसले मटेरियल हाडून तुमी तर हे फिलिंग करतात ते फुडल्या पावसाक परतून सकयल बसतले आनी परतून रस्तो कसावटलो तेन्ना कितें करता ते वन टायम सोल्युशन काडपाची गरज आसा गव्हर्मेंटान आनी हे वन टायम सोल्युशन जायना तर फुडल्या पावसान आतां सुद्दां नोव्हेंबर तेंच्यांनी सांगलें रस्ते करता म्हणून हे रस्ते केल्ल्या उपरांत सुद्दां फुडल्या पावसान परत हीच परिस्थिती आमकां फेस करची पडटली आनी हितून कितें तांकां त्रास जायना आमी हांगा रेजिडंट्स आसा आमकां त्रास जाता उदकाक लागून त्रास जाता ट्रॅफिकाक लागून त्रास जाता एक्सिडंट जाता एवरी टायम हे पळोवपाक जाय तेंच्यांनी आनी तांकां हे पळोवपाक लागूनच आमी निवडून हाडलेले आहा पूण तेंची कांय हें ना आतां टायम येयलो तांकां सगळ्यांक घरा धाडपाचो टायम येयलो ह्या फुडल्या हेका तांकां सगळ्यांक घरा धाडपाचो टायम येयलो फाल्यां आमी 75th इंडिपेंडन्स डे मनयतलो पूण म्हाका दिसना आमी हांगासर कितें इंडिपेंडंट जाला आमचे फ्रिडम फायटरांनी आमकां खूब त्रास घेवन मेळिल्लो पूण आतां असले दीस येयल्या की तांकांय वयर बसून दिसतले चुरचुरे आमच्या सारके बारीक लोकांचे कित्याक हांगा आमकां फ्रिडम जाय आतां पोट होलांसून फ्रिडम जाय आमकां बरें उदीक जाय डेली कित्याक आतां उदीक येवपाचें बंदूच जालां आदीं तरी मातशें येतालें पूण आतां सारकेंच बंद जालें आनी हे रस्ते तुमी पळयतलेत जाल्यार ते जंपींग जॅक जाल्या आतां सुद्दां पयशे जाल्यार रस्तो जप करून सकयल वयता केन्नाय कोणाची एक्सिडंट जावंक शकता ट्युरिस्टांक मार बसोंक शकता आनी हे पळय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं डेवलपमेंट म्हणटा हो जो रोड आहा आमचो कलांगूट टू बागा हो मेन रोड हांगासूनच सगळे ट्युरिस्ट हांगासरूच येता आनी हो मेन ट्युरिस्टीक एरिया आमची आनी ह्याच रोडांचेर समजूय पाड पडल्या जाल्यार हांगा ट्युरिजम जावं नेक्स्ट इयर जो सिजन जावपाचो तोय कसोच जावपाचो ना आनी पळोवंक गेल्यार आतां हे अर्द्याच्या परस वयर रस्ते हांगासर खड्डे मारून पडलेले आनी दुसरो अर्द आसता थंय हांगा टावट्स रावता आतां तुमी पळयशात कलांगूट टू बागा स्ट्रेचाचेर फूल आख्खी लेन टावट्सांनी भरलेली आसा आनी ते अर्दे रस्ते ते प्रॉस्टिट्यूशन आनी ते अर्दे रस्ते ते कवर करता हितून आतां पळोवंक दिसता आनी तितूंच एक सरपंचान स्टेटमेंट केलो की तो गेलो आनी CMाक मेळ्ळो म्हणून आनी दे हॅड एन इंट्रस्टींग कॉन्वर्सेशन मिटींग सो म्हाकाय विचारूंक जाय CMाक मेळोंक जाय असले कितें डावट्स हांगासर क्लियर करपाक आनी CM आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक फोन करून इन्स्ट्रक्शन दितलो म्हणजे पुलीस इन्स्पेक्टराचें काम तरी कितें हांगा जर हे बारीक बारीक गजालींक तांकां CMा कडेन वयचें पडटा जाल्यार ताका लागून मागता हांव पुलिसां कडेन CMांचे जावं कोणूय पॉलिटिशियन जावं लिडरांची ऑर्डरी घेवपाच्यो बंद करा आनी आपल्या कितें रायट आहा आनी लोकांक कितें बरें आहा तें तुमी करचें देव बरें करूं गाडी नंबर रस्तो कहो हालता माहिती जीप येतो तुम्ही उलयता तुम्ही बैठ दिया तुम्ही वचो न्ही डाउट्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन आनी कशें कितें आनी लॉ एंड ऑर्डर इन शॉर्ट आयज आमी हांगासर कबराड्यान आसा म्हाका दिसता एज अ वुमन हांगासर लॉ एंड ऑर्डराची चडशी गरज आसा कित्याक आमी बायलो जावं चेडवां जावं आमची भुरगीं सेफ नात कालूच आमी 2 दीस जाले आयकलां आमच्या कलंगूट बिचार एकले चेडूं सिद्धी नायक म्हणून मेवले ते केसीचें इन्वेस्टिगेशन करिनासतना ते ड्रावनींग म्हणून तेणींनी दिलें तर आमी हूंय वेर इज द लॉ एंड ऑर्डर इन कलंगूट आमी तर पुलीस स्टेशनार वचत सिंपल आमचे एप्लिकेशन
कंप्लेंट दिवपाक वी हॅव टू गो टू 3-4 पर्सन्स. दे रीड द कंप्लेंट, ते पहिले म्हणटात त्या साहेबाक मेळत आनी मागीर कंप्लेंट इन्वर्ट करता. वेर इज दी ऑथॉरिटी? खूंय हा आमी युपीन हा वो आमी आमची डेमोक्रेटीक स्टेटान हा. बायल मनीस सुद्दां पुलीस स्टेशनार गेली जाल्यार ते एरोगंटली तेंच्याशी उलयता. तांकां कळना बाबा बायले मनशाक कहो रेस्पेक्ट दिवंक जाय पळय तो. खूंय हा आमची भुरगीं बाळ चलताना हांगासर ते टाउट्स येतात, लडकी चाहिए, रूम चाहिए. वेर इज द गव्हर्मेंट? वॉट आर वी गोईंग इन फॉर? आर चिल्ड्रन सेफ? आमी कालांगुटान हेच पळयता ट्युरिजमाच्या हुस्तार चडसो ट्युरिजमाचो पयसो आमचो कालांगुटचो वयता. सो आमकां बरे रस्ते, बरें उदक कित्याक येयना? वेर इज द PWD? मागता सगळे ऑथॉरिटीज कोण पळय आसा तांणी चवकशी करून हाचेर बरें करचें आनी चड करून होम मिनिस्टरान हे लॉ अँड ऑर्डरीचेर चडशें इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण पळय ते करप्ट पुलीस ऑफिसर्स आहा तांकां हांगासरले काडून उडोवचे. देव बरें करूं. कलंगूट ते बागा रोड वो जवळजवळ 3 ते 3.5 किलोमीटर रस्तो आहा. पूण ह्या रस्त्याक आतां पळयत जाल्यार जवळजवळ 10 सुवाते व्हडले व्हडले व्हणे पडलेले आहा. आनी ते व्हणे पुरोवपाक आमचो जो MLA आहा मायकल लोबो, जो मिनिस्टरूय आसा, तो कोणाक तरी खाट्यांक धाडटा, हांगा ते बेश्टे माती घालतात आनी परत 15 दिसान परत व्हणे पडटा. आयज आमी उलयत तुमकां दाखयली आमी ती गाडी एक रस्त्यार येताली पळय रातची, तेंचेर मारली धरून ती. तेंकां खबर ना तो खंय आनी कितें कॉलेज जाला पळय ते. आनी ह्या वार्डा वयलो जो आयज सरपंच आसा आमचो, तेजें नांव शॉन आहा, तेजेचेर कंप्लेंट पावले पूण तो काय पळयना. ह्याच वाड्यार आमचो हो रावता ZP मेंबर, तेचें नांव दत्तप्रसाद दाबोलकर, तेच्या लक्षान हांगा ते चल्ला कितें कोंगडी. आनी लोकांनी तुका निवडून कित्या खातीर दिल्लें आहा? हे असले फोंडांक घालपाक आमकां लोकांक हांगा आतां 10 दीस जाले आमकां उदक ना. सावताडे आमच्या आनी खोबरेडे उदक ना. उदक आमी खंयसून पिवपाचें? कोण हाडून दिलो आमकां उदक? आमकां बायलो भुरगीं संवसार आसा काय ना? हांकां आतां कितें आहा, गव्हर्मेंटान पळय पायपलायन दिले स्पेशल MLAच्या घरा, त्या ZPच्या घरा खंय बरो व्हडलो निवळ येता. आनी बाकीचे लोक कितें करतले? खंय वचो उदीक पियेतले? 1 दीस जाले, 2 दीस जाले बरें आहा. 10-10, 12-12 दीस उदक ना आमकां. आमी कोंगुटकार ही शेम मरे मायकल बाबाक, आमचो जो आमदार आनी मिनिस्टर ताका, तसोच ZPचो हांगा निवडून येयला पळय ताका, आनी शॉन म्हणटा पळय ताकाय शेम मरे ही. आमकां शेम न्हू, तुमकां शेम ही. आयज आमचो सीजन चालू जालो हांगा आहा, गाडयो येयना. तुमी पळयला आसतलें आतां खंय व्हणे पडले, गाडयो खंय वयता वयता. ट्राफीक सगळी जाम जाल्ली आहा. सीजन हांगा सगळो काबार जालो. काल ते चिडून मेले, त्याच्या नांवान पयलीं आनी बॉम्ब पडली. दुसरे आमच्या पुलिसान कांय इन्वेस्टिगेशन करूंक ना. ते आतां म्हणटात की तुम्हारे कलांगुट में गोवा में ऐसा लड़की लोग को रेप करके मारते हैं, अभी हम लोग नहीं आएंगे. ताका जबाबदार कोण? ह्या गव्हर्मेंटान दुसरे आमचो प्रमोद सावंत आहा पळय, हेणी चिंतपाक जाय. तेणी सांगलेलें फाटल्या दिसांनी की जी आमची भाडवाली पळय रेप जाल्ली चेडवाली, तेन्ना तेणी सांगलेलें की आवय बापायन भुरग्यांचेर लक्ष दवरूंक जाय म्हणून. जो आयज एक मनीस बापूय आपल्या चेडवाक दिसा ढवळे हाडून 10-10:30 सुमार सकाळचे सुट्टाले का बाय तूं जॉबाचेर चल म्हणून आपूण चल्लो. ते सुवातेसून ते ग्रीन पार्कून आयज चोडून नाच जाल्ले मेवळे खंय हांगा 2 दिसांनी. आनी पुलीस म्हणटा तेचेर रेप जावंक ना म्हणून. ते पुलीस खंयसून येयले आमचे? हे कितें शिकले पुलीस? हे अक्कला कितें? आनी ती केस बंद करता तुमी आनी मोडे हाडले रोखडेच तांकां दिले. तेंच्या मागीर उपयले ते. तांकां कोणी काय सांगूं ना तेजे आवय बापाय. हे चल्ला कितें कोंगडी? काल आमी मोर्चा काडलेलो. ह्या फुडें आमच्या आमदाराक सांगता की ही तुका कॉन्सिडर पडटा, यू आर जबाबदार म्हणून. जर कितें हांगा वायट बरें घडत जाल्यार. सगळं हालता बंद काढायला जम्पिंग नका बंद.